आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद जावपाचो आसा ह्यो फकत वावड्यो, तशें कांय जावचें ना, माविन गुदिनोन सांगलें। ह्या विमानतळार इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक फ्लायटां चालूच उरतलीं, ताणें आश्वासन दिलां। माविन गुदिनोन दाबोळी विमानतळाचेर नूतनीकरण केल्ल्या जेन्ट्स रेस्टरूमाचें उक्तावण केलें। त्या वेळार ताणें सांगलें, विमानतळाचेर आशिल्ल्यो सुविधा आंतरराष्ट्रीय मानका प्रमाण सेगीतपणान अपग्रेड करतले। दाबोळी बंद जावचो ना, ताणें स्पश्ट केलें। दाबोळी विमानतळाचे संचालक धनंजय रावान सांगले की वेवसायात कसलीच घसरण येवंक ना। कलबुर्गी नागपूर सारखी नवी क्षेत्रां विमानतळा कडेन जोडिल्ल्यान फुडल्या हंगामा खातीर पयलेच 175 स्लॉट बूक केल्यात। नवे टर्मिनल बिल्डिंग विस्ताराचे काम ऑगस्ट 2024 मेरेन पुराय जातले। नवी इमारत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणा खातीर वापरतले। सध्याच्या टर्मिनलाचो वापर घरगुती उड्डाणा खातीर जातलो, अशेंय विमानतळ संचालकान सांगले। कितें ना कितें बदलाव आनी बरेपण कितें तरी दाबोलीम एअरपोर्टा हाडीत आसा। आमी दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी खरें इंटरनॅशनल क्लास आतां तुमी पळयला, बाथरूम्स इन्क्लुडींग टॉयलेट्स ऑफ व्हेरी हाय स्टँडर्ड। हे कितें दाखयता की सुविधा जी पॅसेंजरांक जाय ते तांकां करून दिता। आनी तुमी पळयला आतां सद्या काम चलता ओल्ड विंगाचें, that will become afterwards domestic side, this will become international side, they are getting prepared for the future। आणि हे हांव कित्याक खास करून सांगता, बेश्टी अफवा उडयता की दाबोलीम एअरपोर्ट क्लोज जातलो। एक जाण जावा तो तुमकां सांगतलो, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जरी एअरपोर्ट आहा जाल्यार हो आमचो दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा। आनी तेजे फुटफॉल कांय कमी जावना। एक दोन एअरलायन्स मोपा गेले म्हूण तेजे ते कांय बदल जायना। तेही आमी मान्य मुखेलमंत्र्या वांगडा आमी वचून सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर प्लस प्रायम मिनिस्टर मेळपा आसा की हे दोन्ही एअरपोर्ट सदांच कायमचे जे कॅबिनेट डिसिजन आसले, सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन ते भाशेन ते उरपा जाय म्हणून। म्हाका तरी मातशें पूण दुबाव ना। आतां कितें मातशें एडजस्टमेंट, एक फ्लायट एक एअरलायन थिंगा वयतली दुसरी हिंगा येतली अशें हें जायत आसतलें, पूण दाबोलीम एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावपा ना, हें लोकांक निश्चितपणे कळपा जाय। Honorable Minister has clarified this is what the right thing, and now in the interschedule this Goa Dabolim is being connected to Kalaburgi in Gulbarga, that is in Karnataka, and presently we don't have Nagpur flight that is being connected now in the winter, so things will improve further. We are expecting further improvement, further connection, even international charters as well as international schedule operations. We don't have any slump. Yeah. So coming season के बारे में कुछ बता सकते हैं? Coming season is good. We are having almost 180 slots. We have 170, nearly 75 slots already booked for the next winter season. GOA365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार।